एक कन्फर्म म्हणू शकता न्ही की बोट जी आहा ती सोमारा गेल्या सुमार कितें बुडिल्ली आज 12 दीस जाले सो आतां कन्फर्मली ती आतां रिफ्लोट जालें ऑलरेडी जालें तुम्ही पळयता ऑलरेडी जालें. ओके कितल्यांक सुमार सर आतां काडली ही बोट? ऑपरेशन गेले 8 दीस चालूच आसा. आयज ती प्रॉपर फ्लोट जाली. सर इतले दीस कित्याक लागले, कित्या खातीर? साल्वेज ऑपरेशन आसता न्ही, एकदां बुडल्या उपरांत ताका डिफिकल्टी तांचे डिफरंट आसता. अंडर वॉटर डायवर्सान वयचें पडटा एवरी डे आनी परत उदीक हाय टायड आसता लो टायड आसता त्या प्रमाणे काम करचें पडटा. आयज कंटिन्युअस काम करपाक मेळना, परत रातचें काम करपाक मेळना. डिफिकल्टी आसता पण सक्सेसफुली तेंच्यांनी इन्वेस्टमेंट केलें. आतां जर परत अशी घडणूक घडपाक जायना म्हणून तुमी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा? ना अजून गेले हांव आतां डिपार्टमेंटान जवळ 33-34 वर्सां आसा, केन्ना जावंक ना. आनी आमचे इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी तांकां आसता. कॅप्टनान तांकां स्टाफाक ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसता. एक ओवरलोड करपाचें ना कधी बोट. 24 hours स्टाफ आसपाक जाय. जेन्ना हाय वॉटर लो वॉटर आसता तेन्ना फुडें फाटीं करची पडटा. इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी आसा, ताका परत इन्स्ट्रक्शन दिवचें पडटा. सो आतां आनी कितलो टायम लागतलो हे सगळें सामान मेळादें काडपाक मागीर रेती वरभर लागतलें सगळें क्लियर करपाक? आनी मागीर आमी हांगाचेर ती फेरीबोट आमच्या वर्कशॉपान व्हरता. R&D वर्कशॉप आसा थंय फेरीबोट रिपेर जाता. ती आमी एक वरान 1-2 पर्यंत वर्कशॉपान व्हरताले आनी ती फुल्ली रिपेर करता. म्हणजे आसा तशी करता, सर्टिफाय करता. आमी ऑथरायज सर्वेर आसा कडल्यान परत ती सर्वे करता आनी परत ती फ्रेश सेफ्टी सर्टिफिकेट ऑपरेशन सर्टिफिकेट. ओके आतां इतलें बुडोवन मागीर परत एक्चुअली जातली मागीर सारकी सगळी इंजिनां बांदपाक एका म्हयन्यान आमच्या स्टाफ इतलो एक्सपर्ट आसा रिपेर करपाक. तेणे मान फेरी बोट आसा तशी जाता. सो ते इंजिना काय डॅमेज जावंक ना? इंजिनाक ओवरऑलिंग करचें पडटा. सेम इंजिन आमी यूज करतले पण ते उदीक गेला ते जाता रिस्टोर करपाक जाता. रिस्टोर करपाक जातली कंप्लीट नवी जातली मागीर? हय आयज पयलीं तशी आसली. एका म्हयन्या उपरांत परत यूज करपाक मेळटली? एब्सोल्युटली. थँक्यू.